सध्या आम्ही असा पर्रा हांगासर आणि ह्या वर्सा जो आकाश दिव्याचो फेस्टिवल द फेस्टिवल ऑफ लायट्स म्हणटा तो 10वें वर्स आसा जाता आणि असंख्य असे आकाश कंदील हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा ताजे ग्लिम्सीस आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले। म्हाका दिसता एक उमेद आणि जी मेहनत आसता न्ही ती खूप इम्पॉर्टंट आसता जेन्ना अशा तरेचे फेस्टिवल्स आणि अशा तरेचे आकाश कंदील जेन्ना करता तेन्ना। आमच्या वांगडा आनी एक मानेस्त आसा तांच्यांनी एक आकाश कंदील हांगासर केल्लो आसा। तुमचें नांव? प्रजना सावंत। प्रजना तूं खंय रावता? आसगांव। आणि कितें करता कितें तूं? प्रॅक्टीस करता। ओके नायस। सो हो तुवें फूल डिझायन केल्लो आसा? 1 मंथ जालो। खूप पेशन्स लागता, हार्डवर्क लागता तेका। पेशन्स तर लागता डेफिनेटली। आणि टायम कसो दिताले गो तूं? रातचे बसताले बी अशें टायम मेळटा तसो। ओके ओके। आणि कितें कितें आसा कितें केलां म्हाका सांगूं शकता तूं? पिस्ता शेल्स यूज केला हांवें, रायस यूज केला आनी ही लक्ष्मी हांवें यूज केला हांगासर। सो हे लक्ष्मीचो डिझायन केल्लो आसा हाजेर? ओके ओके। आणि तितूर वयर कोरो दवरलेलो आसा। सो इको फ्रेंडली तर आसात तातूंत पूण ते क्रिएटिवली यूज करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। सो तुका आवड आशिल्ली सगळें करपाक? हय, क्रिएटिविटी यूज करपाक इंट्रस्ट आशिल्लो, मूड आशिल्लो, सो केलो। आनी तूं फर्स्ट टायम केला ऑर? फर्स्ट टायम हांवें केला ह्यो। नायस। आनी खूब सुंदर केला। म्हाका दिसता हितून मदत बीन कोण करताले घरा कडेन तुका? ना, हांवेनूच केला तो। हय। सो आर्टान चड इंट्रस्ट आसा काय प्रॅक्टीस करता थंय चड इंट्रस्ट आसा गो? क्रिएटिविटी न्हू ही, सो दोना हितून आसा एक्चुअली। प्रॅक्टीस करता थंय क्रिएटिविटी लागना? थंय मूड जाय, इंट्रस्ट आसता न्हू, इंटेलिजन्स यूज करची पडटा। ओके। सो व्हेरी नायस। आणि म्हाका दिसता खूब परबी तुका, कारण इतलो सुंदर तुवें एक आकाश कंदील आमच्या फुड्यान दवरलेलो आसा। आनी म्हाका खरेंच खूब आवडलें लक्ष्मीचो तुवें डिझायन केल्लो आसा। हे ड्रॉइंग तूं काडला गो? हय, इतलें बरें ड्रॉइंग काडटा। प्रॅक्टीस करपाक लॉ करपाक कित्याक केलो गो तूं? हे कित्याक करिना? आशिल्लो न्हू, आतां कळ्ळें तुका इंट्रस्ट आसा। ओके। सो म्हाका दिसता खूब सुंदर डिझायन तांच्यांनी केल्लो आसा। आणि मुजरत जेन्ना अशें फेस्टिवल जाता तेन्ना तोखणाय करा अशा तरेचे आकाश कंदिलाचे। देव बरें करूं। थँक्यू आणि परबी तुका। थँक्यू थँक्यू। ओके। आणि एक आकाश कंदील पळोवपा खातीर आयले आनी इतलो सुंदर। आणि म्हाका कोणी तरी सांगलें की हो लयराई देवीची फूल स्टोरी हांगासर सांगिल्ली आसा। आनी मुजरत पळोवपाक आयलो। भाई तुमचें नांव? देवानंद कोरगांवकर। ओके। म्हाका सांग, आणि तुमी करता कितें हरशीं? आमी अशें कामाक वयता आनी चेडो जो म्हजो आसा तोच करता सगळें। तो कॉलेजीक वयता। तुवें केला हो सगळो? हय हय। हांवें आयडिया कोणाची आसली? आयडिया अशी जाल्ली म्हाजी, आनी हांवें फ्रेंडाक एकदां विचारलेलें, म्हणजे मनान चिंतलेलें करतलो म्हणून, आनी फ्रेंडाक विचारलें असो केल्यार को दिसतलो रे, बरो दिसतलो म्हणपाक, कर म्हणपाक फुडें काडलो म्हाका तेणी खूब स्टायल। कितें कितें आसा म्हाका मातशें एक्सप्लेन करूं शकता हांगासर? फुडें आनी म्हाका सांग कितें कितें आसा हांगासर, एक्सप्लेन कर। म्हणजे हांवें मंदीर दाखयला, स्टार्टींग सकाळचो सीन दाखयला, म्हणजे ओमकाणा कडेन वयता, परतून देवळान वयता, तळये कडेन वयता, आनी सकयल मागीर कळस घेवन बीन दाखयलात। हय ते। हे टेम्पल जे तुमकां लयराईचे दिश्टी पडटा, शिरगांव आसा तशें बांदलेलें आसा। एक गोश्ट म्हाका खरेंच बरी दिसली, भितर तुमी कळे सुद्दां दवरल्या, इतले मायन्यूट डिटेलिंग केल्लें आसा, जी घुमटी सुद्दां म्हाका सारकी। आणि हे कित्याचें केल्लें आसा? हे सगळे मानीच्या बेत्यांचे, रिट्याचे, परतून कळे नॅचरल कितें कितें यूज केला चडशें हांवें। बेतां, परतून जे झाडां लायल्या, परतून कोंड्यो लायल्या, परतून सुताचे बावले। लागले हे करपा खातीर? हेका म्हाका 2 म्हयने तरी लागले। 2 म्हयने म्हटल्यार दीस रात हे करता आलो। फूल डे सुद्दां केला? फूल डे हय, कित्याक त्या टायमार पेपर जाले स्टार्ट म्हणून दीस ही सगळ्यात बरी गजाल सांगली तुवें। त्या दिसांनी म्हाका तिका करपाचें नासलें ह्या वर्सा, कितें लास्ट इयर येता जाल्यार 15 रिजल्ट पयलो मगे? पळोवया रिजल्ट पळयलो म्हटल्यार चालू रिजल्ट येवंक ना? ना चालू। ओके, क्या बात आहे। पण म्हाजे करतलो ते केलेंच हांवें। ती खरीच बरी गजाल। आणि क्रिएटिविटीक केन्ना टायम लागना, क्रिएटिविटीक त्या टायमार जेन्ना करता तेन्ना खूब बरें जाता। दुसरी गोश्ट म्हाका एक सांग, तुमचो आख्खो फॅमिली हातूंत हेल्प करताली? हय हय, म्हाजी फूल फॅमिली हेल्प करता।
फर्स्ट म्हाका दिसलो हो ग्रूप कसो की आख्खी फॅमिली तुमी आसा. आमी चौगात जाणां भितर एक तेजी एक भाभी आसा ती मातशी आमकां हेल्प करी येवन चुलत भावाची बाय. सुंदर केल्लो आसा तुमी आणि एक मॅसेज दिवपाचो प्रयत्न केला तातल्या तातूंत हे म्हाका कॉन्सेप्ट आवडलो तुमचो जो तुमी देवळाचो केल्लो आसा आनी फूल स्टोरी दाखयली ती. सो बेस्ट ऑफ लक आणि अशेंच आनी फक्त आमी आकाश कंदील न्ही जाल्यार जागतीक पावड्याचेर सुद्दां आनीक वेगवेगळे कितें तरी पळोवपाक मेळपाक जाय वेगवेगळे डिझायन ट्राय कर केन्ना तरी. आमी करतले ओके ते सुद्दां आमी करतले. तू ताज्या वांगडा फ्रेंड म्हणून सगळे कडेन हय हय फ्रेंड म्हणून हेल्प करता ते. हेल्प करता केन्ना कितें हेल्प केला हातून कितें कितें तुवें केला. म्हणल्यार कटींग बारीक बारीक हय कटींग बीन आनी तेच्या मेन म्हटल्यार तो वयता तें आमकां व्हडलें कित्याक तेजो आवय बापूय आसता आवय बापायक सांगून तो वयता मार्शेलान सुद्दां तो गेला थंय आमी वचूंक ना. रातचे वयता, तेका रातचे धाडटा दोनांक भाया वांगडा. म्हटल्यार म्हाका ना हें न्हू. म्हाका एक खरें बरें दिसता आयज काल कोण कोणा फ्रेंडा वांगडा धाडपाक मातशें फाटीं जाता पूण तुमी दोगांची फ्रेंडशीप हांव तेजें नांव घेता तो म्हाजें नांव घेता जालें वयता. मातशें लक्ष दवरा तो तेजें नांव सांगता हो तेजें नांव सांगता खंय वयता ते. बट एनीवेज खरेंच खूब कॉंग्रॅच्युलेशन्स कारण खूब बऱ्या तरेन काम करता तुमी आणि अशेंच मेळोन फुडें काम केल्यार चड बरी गोश्ट जातली. एंड थँक्यू व्हेरी मच. तुजें नांव कितें म्हळें. साहिल साहिल कलर शेजारी तुमी हय ना हय लागीं ना? हय लागींच रावता लागींच एकाच वाड्यार हय. आनी फक्त आकाश कंदिलूच करता काय आनीक कितें आनीकूय करता आनीक कितें कितें म्हटल्यार नरकासुराची मोहळी मागीर नरकासूर मागीर आमचे बर्थडे पेंटींग बी सगळें वॉल पेंटींग करता. तुमी अशें समजा वॉल पेंटींगूच न्ही जाल्यार डॅकोर सुद्दां अशें बर्थडेचे हय हय बेटर सगळें घेता. आर्ट गॅलेक्सी इंस्टाग्राम आर्ट हय आर्ट गॅलेक्सी फॉलो करात आर्ट गॅलेक्सी म्हणून आणि तांकां तुमचो आशिर्वादाची गरज आसा. आर्ट गॅलेक्सी ओके आर्ट गॅलेक्सी व्हेरी व्हेरी नायस. सो थँक्यू व्हेरी मच आणि देव बरें करूं. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. ओके सो आमी आनी एक आकाश कंदील पळोवपा खातीर आयिल्ले आसा आनी इतलो सुंदर तांच्यांनी डिझायन केल्लो आसा वीच इज अगेन जो कलरफूल आणि बांबूचे जे हे आसा ते यूज करून केला अशें दिश्टी पडटा. सो तुजें नांव. विवेक गावडे विवेक खंय रावता तूं. कोरगांव. कोरगांव. आनी कितें करता रे तूं. हांव ग्रॅज्युएट जाला. ओके आनी आतां ड्युटी जॉब करता. हय सेल्साक आसा. ओके नायस व्हेरी नायस. सो म्हाका सांग पयली गोश्ट म्हळ्यार परबी कारण इतलो सुंदर कलरफूल आणि एक क्रिएटीव तुवें जो आकाश कंदील केल्लो आसा म्हाका थोडक्यान सांग कितें कितें आसा हातूंत हांवें भात लायलाय पळय चडशे बांबू काम आसा बेळांचें काम आसा मागीर पेन्सील कार्विंग आसा. पेन्सील कार्विंग. हय ही पळय ह्यो सगळ्यो पेन्सिल्स. ओ वाव. ओके ओके आनी तेका म्हाका दिसता इतलें मायन्युटली काम करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थंयसर. हय वाव पडटा मातसो. आनी हे पेपर कटींग केला पेपर शेडो बॉक्स. सो हे सेल्वेट टायप म्हणजे भितरल्यान तूं लायट घालून हे इतले 3D इफेक्ट मेळटा पळय ताका. हय हे रामाचे पिक्चर केल्ले आसा. सो ही क्रिएटिविटी आयली खंयच्यान रे म्हणजे तुका पयलीं पासून आवड आशिल्ली. हय आमी करताले एक 5 वर्सां जाली मी आकाश कंदील करता. सो एवरी इयर कितें तरी न्यू ट्राय करताले आमी. ओके ओके नायस. आनी ह्या वर्साचें अशें करया हें केन्ना थारायल्लें तुवें. हांवें चवथी पयलीं चिंतलेलें हांवें. सो मागीर चवथ जावन हांव फूल डे बसतालो करपाक. कितलो टायम लागलो करपाक. 2 म्हयने फूल डे. 2 म्हयने. हय फूल डे बसून 2 म्हयने. हय क्या बात आहे. कळ्ळें. आनी सुंदर केल्लो आसा खऱ्यांनीच आनी ताका वयर तांणी म्हाका दिसता हे हो जो देवळाचो स्वरूप दिल्लो आहा तुवें. हय आनी पर्टिक्युलर खंयच्या देवळाचो चिंतून केल्लो. ना तशें कांय ना. एक देवळाक जसो आसता तसो केल्लो. हय सुंदर एकदम. आनी सकयल कितें आसा रे. केदारनाथ. दॅट्स अगेन इम्पॉर्टंट. हें म्हाका दिसता खूब पळोवपा सारकें आसा. तुमी पळोवपाक शकता हे जो केदारनाथ देवळाचो तांणी जो पिक्चर केल्ले आसा सकयल ते सुद्दां बांबू हे यूज करून बेळ ते हय. क्या बात आहे. म्हाका दिसता तोखणाय करीत तितलीच कमी आनी आमच्या गोंयची ही एक खासियत आसा. आमच्या गोंयच्या भुरग्यां कडेन जो टॅलंट आसा तो दाखोवपा खातीर अशा तरेच्या प्लॅटफॉर्म फेस्टिवल ऑफ लायट सारके प्लॅटफॉर्म. सो फेस्टिवल लायट्साक तूं पयलीं येतालो. हय म्हाका 2 वर्सां पयलीं म्हाका सेकंड प्रायज गावल्लें. अरे वा. ओके ओके. आनी स्टाराक एवरी इयर हांव टॉप 5 आसता फेस्टिवल ऑफ स्टार. हय. अरे वा क्या बात आहे. सो म्हाका दिसता खूब सुंदर केला तुवें. ताका कॉन्सेप्ट म्हाका खूब आवडलो ताजो आनी ते पेन्सील कार्विंग आनी खास करून जे
केदारनाथ देवूळ केला ते इतलें सुंदर दिसता. तुमी मुजरत अशा तरेच्या कॉम्पिटिशनाक येवपाक जाय. फेस्टिवल ऑफ लायट्सा बद्दल तुका कितें दिसता? अशा तरेचे कॉम्पिटिशन जावपाक जाय आणि हय अशा तरेचे एवरी इयर जावपाक जाय. कित्याक लागून तर फुडें कोण तरी नवे भुरगे वयर सरपाक जाय. आनी हांव मायकल लोबो सराकूय थँक्यू म्हणटा की आमकां हांगा येवपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता सर. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. आणि परबी तुका अशा तरेचे फक्त आकाश कंदील न्ही जाल्यार जागतीक लेवलाचेर आनीक डिझायन तुजे पळोवपाक मेळपाक जाय, कारण ही आयडिया इतली सुंदर आसा तुवें केल्ली ती, आणि हे फक्त थोड्यां कडेन विचार आसता. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. ओके, आमच्या बरोबर आणि एक माणूस आसा जांच्यांनी हो एक आणि एक आकाश कंदील केल्लो आसा आणि जो म्हाका दिसता इको फ्रेंडली आसा. सो तुमचें नांव? रुपेश भानुदास केरकर. तूं रावता खंय? हांव बस्तोड्यार रावता. बस्तोड. आनी करता कितें? हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आसता, मिटर रिडर म्हणून. आनी ही आवड तुका पयलीं पासून आशिल्ली काय? पयले पासून इल्लें कितें कितें करी आसलो, पूण इतको हें जावंक नासलो. मागीर हांवें ह्याच कॉम्पिटिशनाक वचा आसलो आनी पयलें म्हणजे हांवें मागीर चिंतलें कितें हांवें एक कितें करपाचें न्हू कितें. सो लास्ट इयर हांव पार्टिसिपेट जाता. लास्ट इयरच्यान? आनी हो दुसऱ्या फावट केला? हय, सेकंड टायम केला. इतलो सुंदर केला. म्हाका दिसता ही क्रिएटिविटी पयलीं पासून आशिल्ली तुका अशे तरेचे करपाक? आसलेली, पूण ही हांवें इतकें परफॉर्म जावंक ना. हय, परफॉर्म. सो हांवें जेन्ना कॉम्पिटिशनाक हांव वचा आसलो पळय आसलो हांवें एक कितें करपाचें न्हू. सो हांवें लास्ट इयर पासून स्टार्ट केलें. आनी जेन्ना हो केलो तुवें तेन्ना घरच्यांचें कितें किंवा तुज्या फ्रेंडांचें कितें रिएक्शन आसलें? ते आसलें. म्हाजे सगळ्या चडशा लोकांक खबर ना, पूण ऑलमोस्ट म्हाजे जे क्लोज फ्रेंड आहा पळय तांकां खबर हांव करता बी म्हणून, आनी तेंचें एप्रिशिएशन पासून बरें मेळ्ळें म्हाका. हांवें व्हिडिओ बी तांकां करून धाडलेले. सो ऑलमोस्ट बरें मेळ्ळें. खूब सुंदर केला. कितें कितें आसा तूं म्हाका सांगूं शकता? कितें कितें यूज केला तुवें? हेतून कितें आहा, फक्त बॅम्बू यूज केला, प्लस फोली आहा, फोलींचो चड यूज आहा. आनी एक देखावो कहो केला हांवें. एक हय, एक विठ्ठलाचें देवूळ, म्हणजे एक विठ्ठलाचो एक स्टॅच्यू कहो केला. आनी वारकरी हे विठ्ठलाच्या देवळान एक दर्शन घेवपाक वयता, एक धाकटोसो देखावो कहो केला हांवें. सो तुमी पळोवपाक शकता हांगासर विठ्ठलाचे भितर मूर्ती आसा. मूर्ती म्हळ्यार तांच्यांनी डिझायन ड्रॉ केल्लो आसा, आनी वारकरी चारूय सायडीसून वारकरी दिश्टी पडटा जेंच्यांनी बरो केला. त्या भायर दिवली घातल्या तुवें सायडीक. हय हय, दिवले बॅम्बूचे दिवले एक केला देव सायडीसून हे बेश्टे दाखयल्या. आनी एक बॅम्बूचे एक धाकटेशे एक हे पोली कहे केलात ते. आनी कितलो टायम लागलो हे करपाक? ऑलमोस्ट 3 मंथ लागले, एक 5 दीस कमी. ओके ओके, नायस. म्हाका दिसता इतलो सुंदर तांच्यांनी डिझायन केल्लो आसा, आनी हे इतलें सोंपें नासता काम करपा खातीर. तुमी पळोवपाक शकता हे सुद्दां बांबू न्ही मदले आहा ते? हे उजवातीच्यो धाकटे बडयो, उजवातीच्यो बडयो आसता पळय तेची डिझायन ती. ओके ओके. सो प्लास्टीक किंवा थर्मोकॉल बाकी तसलें कांयच घेवना? बिकॉज इको फ्रेंडली न्हू, सो त्या खातीर ते प्लास्टीक बी तसलें कांय यूज करपूच ना. सो तो यूज केल्यार पार्टिसिपेटूय जावपाक मेळपाक जाय. आनी म्हाका दिसता एक मॅसेजूय वयता की आमी जाता तितले प्लास्टीक किंवा बाकीचे सगळे बंद करपाक जाय जे हार्मफूल आसा. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच आनी बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू थँक्यू. आमी आनी एक हांगासर आकाश कंदील पळोवपाक गेले. इतलो सुंदर आकाश कंदील हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. आनी वेगवेगळे जे आमी डेली पळयता, झाडां पळयता किंवा बाकीचे, त्यो सगळ्यो गोश्टी तांच्यांनी कॉयर सुद्दां घेवन यूज करून हो आकाश कंदील हांगासर केल्लो आसा. तांचें नांव पयलीं जाणा. तुमचें नांव? निहाली नार्वेकर. निहाली, म्हाका सांग सगळ्यान पयलीं तूं कितें करता? कामाक वयता. आनी हो तुवें पूर्ण केला? हय. आवड आसा तुका? येस, हॉबी आसा म्हाजी क्रिएटीव करपाची. आनी ही खंयच्यान निर्माण जाली गो हॉबी म्हणटा ती? कारण आकाश कंदील आमी नॉर्मल पळयतालो, हो अति क्रिएटीव आसा. सो खंयच्यान ही कशी सुरवात जाली?
ही आमी लास्ट इयरूच स्टार्ट केलेले जेन्ना आमी फर्स्ट टायम पयले अख्खे कशें करता बीन ते पयलीं पळयले आनी तेज्या फाटल्यान आमी मागीर करया म्हणून चिंतलें कित्याक आमकां हॉबी आसलेली करपाची आनी म्हाजो फॅमिलीचोय सपोर्ट आसा म्हाका हितून करपाक एंड आमी हो फूल अख्खो दिवाळी कित्याक सेलिब्रेट करता त्या रिजनाचेर धरून हो आकाशकंदील केलेलो आसा. हांगासर नरकासूर दहन दाखयलेलो आसा. स्टार्टिंगच्यान मेन म्हटल्यार आमचो हांगासरल्यान आसा दिवाळी तेका मेन आमी तुळशीचो रूप दिलेलो आसा आनी मेन तुळशीक लागून आमी तेका विठ्ठल रखुमाई घातलेली आसा एंड हय आनी आमी तेका 3 रिजन्स घातलेले आसा. दिवाळी आमी कित्याक लागून सेलिब्रेट करता मेन पळय ते फर्स्ट म्हटल्यार समुद्र मंथन लक्ष्मी पुजन आमी करता दिवाळे कडेन सो आमी तेका लागून समुद्र मंथन घेता कित्याक लक्ष्मीचो जन्म समुद्र मंथनांतल्यान जाल्लो. एंड नेक्स्ट आमी नरकासूर दहन घेतलेलो आसा जो गोंयान फेमस आसा. हय फक्त तितलेंच खबर आहा नरकासूर आमी दिवाळी करता. नरकासुराचो दहन जावन आमी गोंयान दिवाळी सेलिब्रेट करता. एंड थर्ड रिजन आमचो तो अयोध्या आगमन घेतलेलो आसा. राम लक्ष्मण सीता अयोध्याक परत येयलेली तेन्ना आमी दिवाळी सेलिब्रेट करपाक स्टार्ट केलेली. ब्युटिफूल केला कॉन्सेप्ट इतलो सुंदर आसा हो सारको जर भितरल्यान पळयत तेन्ना म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन समजतलो तुमकां. तितूर समुद्र मंथन आसा विटू माऊली आसा नरकासूर दहन आसा आनी राम अयोध्येन जे येता परत ताजो एक दृश्य दाखयल्लें आसा. हो सगळो एक पळयता आसतना हेका एक तुळशीचें एक रूप दिल्लें आसा तुवें. तुळशीचो रूप दिलेलो आसा फूल. म्हाका ते ओदळ दिसले ते सायडीक एक तुळशीचो जे आमी दिवली. आमी तो पारंपारीक वेन केला पेपर बीन कांय यूज करूं ना हेका सगळे आमी जे नेचर फ्रेंडली म्हटल्यार उपकारता हेका. ऑब्वियसली नेचर दिसता हांगासर कॉयर घेतलेले आसा. कितें कितें आसा हितून आनी मेन हेका आमी वेलचीची कल्ला यूज केला रिटे यूज केला देन मसाल्याचें सामान यूज केला सुपारी हांगासर हे आमकां बिचाचेर पायन ट्रीचे फ्लावर्स मेळटा पळय ते देन पिस्ताची कल्ला देन दुदयाची बियां आसा हेका तिळयो आसा मुर्त्यो सगल्यो मातयेच्यो केलेल्यो आसा. हय फूल मातयेच्यो आसा हँडमेड. हे सुतान शिवलेले आसा. हे रूट्स यूज केला हेका देन सिताफळाच्यो बियो यूज केला चिसारे यूज केला पानां तेका पिपळाची सुकोवन यूज केलेली आसा सगळी फूल सकयल्यान एंड तिळयो बीन. म्हाका एक सांग आतां हे तर आमी चलो ह्यो गोश्टी तूं दिसल्या उपरांत तूं हांगा यूज करतले थंय यूज करतले अशें तूं चिंततले बट जेन्ना कॉयर म्हणा किंवा हे जे पाळां म्हणटा पळय ही अशा तरेन यूज करतले हे तुजे तकलेन आसले पयलीं काय तुका जेन्ना पाळां दिसली तेन्ना तुवें ठरयलें. आमी पयलीं हो कॉन्सेप्ट केलो तयार कसो कितें करतली ती एंड आफ्टर दॅट मागीर जशें जशें आमकां गरज पडली त्या प्रमाणे आमी मागीर सोदून ते यूज केला. कितलो टायम लागलो करपाक. ऑलमोस्ट 2 months. 2 महिने. आणि तू टायम कसो काडटाले काम आनी ना हांवें एकल्यानूच असो करूं ना हो म्हाज्या फॅमिलीन खूब हेल्प केलेली आसा. हो व्हेरी नायस आनी परबी तुमकां आनी इतलो सुंदर असो आमकां हांगासर जो आकाशकंदील पळोवपाक मेळटा आनी तुमचें काम अशेंच उरोनी आनी गोंयभर फामाद जावनी. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. थँक्यू. द फेस्टिवल ऑफ लायट्स आयज 10 वर्सां पुराय करता. 10वो हो वर्स आसा आनी ह्या वर्साचे म्हणजे डिकेट कंप्लीट जाल्ले आसा आनी ह्या वर्साचे जे फेस्टिवलाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा जे सगळे देखरेख पळयल्लेले आसा. आमच्या बरोबर आसा डॅनियल लोबोबाब. म्हाका दिसता सगळ्यान पयलीं तोखणाय कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी इतले सगळे हार्डवर्क जे घेतिल्ले आसा ते आयज म्हाका दिसता दिश्टी पडटा. जर्नी कशी पळयता कारण इतले वर्सां तुमी पळयल्लेले कामूय केला इतली वर्सां फेस्टिवल ऑफ लायट्साक आनी म्हाका दिसता फाटले 2-3 वर्सां तुमी आपल्या खांदाचेर घेतली आसा रिस्पॉन्सिबिलिटी. 10वें वर्स खूब म्हत्वाचें आसता. कशें पळयता म्हाका दिसता 10th फेस्टिवल ऑफ लायट्स
the largest gathering of Akash Kandils in the world. हो एक इतिहास जावन आसा गोंयान आनी गोंयभरचे लोक आमचे हिंदू भाव तशेंच क्रिस्तांव भाव मुसलमान भाव आनी दर एका धर्माचे भाव आनी भयण आमच्या गांवान पर्रा गांवान दिवाळी मनोवपाक आनी गोंयची खरी संस्कृती तशीच गोंयची खरी गिरेस्तकाय आनी खरें गोंयकारपण आमी सदांच म्हणटा गोंयकारपणाचें उलयता वॉट इज ट्रू गोवन्नस. जरी तर तुमी आमच्या गांवान आयज येवशी देर आर मोर दॅन 50,000 to 60,000 people who you will see walking on the streets of Parra and who are also showcasing their talents, who are showcasing their culture, their heritage. आनी म्हाका दिसता हो जो आमचो कॉन्सेप्ट जावन आशिल्लो द फेस्टिवल ऑफ लायट्स इट वॉज ओन्ली टू ब्रिंग पीपल टुगेदर आनी आमची गोंयची युनिटी which we have always seen, which has always been strong, which has been part of our upbringing, part of our culture. होच आनीक घटमूट करपा खातीर स्ट्रॉंग फावंडेशन दिवपा खातीर तशेंच जनरेशन नेक्स्टाक प्रमोट करपा खातीर वी हॅव कम अप विथ दीस कॉन्सेप्ट एंड इन इट्स 10th year रायझींग फ्रॉम 37 entries from year 1 to more than 5,000 entries in the year 2024. I believe it is a moment of pride for all Porrikars, moment of pride for all Goinkars that we have the largest gathering of Akash Kandils in the world at one particular point of time at one place. And I believe that this Akash Kandil स्पर्धा हो Akash Kandil स्पर्धा जो आमी दर एका वर्सा घडोवन हाडटा जाता तितले गोंयकारांनी खास करून युवकांनी भाग घेवपाची गरज आसा. आपणाच्या हातान मेक समथींग सस्टेनेबल, मेक इट आउट ऑफ वेस्ट, मेक इट इको फ्रेंडली. कारण तुम्ही पयला आसतले खूब आमचे आकाश कंडील दर एक आकाश कंडील इज मेड ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल्स. नो प्लास्टिक इज अलाउड, नो थर्माकोल इज अलाउड. वी वॉन्ट आवर यंगस्टर्स स्पेशली टू मेक आकाश कंडील्स एट देअर हाऊस. त्यांच्या घरा कडेन आकाश कंडील करून तुम्ही हांगा हाडून ते प्रेस करचे. एक गोष्ट हांवें पळयला लोकांनी 6 म्हयने 3 म्हयने मेहनत घेतलेली आसा, फूल डे काम केल्लें आसा जस्ट फॉर दीस फेस्टिवल. सो तांकां एक होप आसा की ह्या वर्सा जेन्ना फेस्टिवल ऑफ लायट जातलो तेन्ना आमी आपली कला दाखयतले म्हणून. आनी तितलोच भार म्हाका दिसता तितलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ऑर्गनायझर म्हणून तुमचेरूय येता आसतली की तांकां तो प्लॅटफॉर्म दिवपाक. सो तो जो एक मार्क आसा न्ही तो दवरपाचो प्रयत्न दर वर्सा वाडत वता. डेफिनेटली ह्या वर्सा आमी थोडे लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज फेस केल्ले आसा. We expected around 3,000 Akash Kandils. So we had made provision for 3,000 Akash Kandils. It went to 5,000. So we have seen that people, our Goans, our villagers especially, are so enthusiastic about the Festival of Lights. They want to show their talent. They want to show the culture of Goa. They want to show the hard work that they have put into this. आणि म्हाका दिसता येता त्या वर्सांनी वी हॅव टू टायम आवर फेस्टिवल्स एट द रायट ऑपॉर्च्यून मोमेंट. कारण ह्या फावटी व्हडले दिवाळीचे मातशे थोडे दीस पयलीं आमी अनावन्स केल्लो बिकॉज ऑफ वेदर. अदरवायज वी हॅव इट 1 day बिफोर दिवाळी. दिवाळीचे एक दीस पयलीं आमी हो कार्यक्रम नाल्यार हो फेस्टिवल आमी घडोवन हाडटा. एंड दीस टायम बिकॉज वी हॅड इट आफ्टर दिवाळी एंड बिफोर द ऑनसेट ऑफ बीग दिवाळी म्हाका दिसता इतले लोक आनी इतली पार्टिसिपेशन आमकां गोंयभरच्या लोकां कडसून पळोवंक मेवला. आनी दे हॅव बीन वेटिंग इन लायन फ्रॉम मॉर्निंग बिफोर 10 o'clock फ्रॉम 7 AM 8 AM दे हॅव बीन वेटिंग इन लायन्स टील लेट इवनिंग. म्हाका दिसता 8 आमचो एंट्री जो 5 सोंपपाक इट वॉज सपोज टू एंड एट 5 o'clock आवर काउंटर्स एंड दे फायनली हॅड टू एंड एट 8 PM. So you can see the amount of passion that our Goans have for Diwali, for Christmas, for each and every festival, and they want to show and be an example, I think, to the rest of India. म्हाका दिसता गोंयचे लोक आमचे स्वाभिमानी गोंयकार आमी ताका म्हणटा स्वाभिमानी गोंयकार आनी सर्वसामान्य गोंयकार they are an example to the people of India where we ensure that our religious harmony in the state is maintained, that we go forward and we take Goa forward, we take India forward by being one large Goan family.
व्हेरी ट्रू कारण आत्ता हांव सरा कडेन उलयतालो सराक एक गजाल सांगली म्हजो एकटो फ्रेंड म्हाज्या सायडीक रावलो ही वॉज बिसायड मी आनी जेन्ना फादरान भाशण केलें आपलें ही वॉज जस्ट टेलिंग मी दीस इज ब्युटी ऑफ गोवा दिवाळेच्या फंक्शनान फादर इतले बरे तरेन उलयता म्हूण अँड वन मोर थिंग म्हाका दिसता की अशें म्हणटा की सॅटेलायटांतल्यान किंवा अंतरिक्षांतल्यान ग्रेट वॉल ऑफ चायना दिश्टी पडटा पूण आयच्या दिसा जर वयल्यान पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ही आख्खो रूट हांगा सुरवात खंयच्यान जाता ही This starts right from the village of वेल्ला काणका. So दुसऱ्या गांवाच्यान वेल्ला काणका गांवाच्यान हो फेस्टिवल चालू जाता and it ends right at the doorstep of Saligaon. So it is almost a span of 2 kilometers, 2.5 kilometers the length. As at the same time we have the crossroads which go from Giri to Asagaon, Giri to Sholim. This road is also filled with Akash Kandils. So all the 4 roads which are the intersecting roads of Parra are absolutely filled with Akash Kandils. This is the love and the passion that is shown by our Goans. आमच्या गोंयकारांनी जो पॅशन आनी मोग गोंयची संस्कृती आनी गोंयचो हेरिटेज राखून दवरपा खातीर दाखयल्लें आसा. खुशालकाय भोगता की ओवरवेलमींग सक्सेस तशेंच ओवरवेलमींग रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळा. वी नेवर एक्सपेक्टेड दीस बट वी होप to live up to the aspirations and to the expectations of the people of Goa, because now this has become a state festival. I can tell you very confidently after looking at each and every Akash Kandil इतले intricately आमच्या गोंयच्या भावांनी भयणांनी इतले intricately दर एक Akash Kandil they have made Akash Kandils of seeds, they have made Akash Kandils of wood, they have made Akash Kandils of bamboo. So many different sustainable materials which you find at your household. आमच्या घरा कडेन इतले वस्तू आमकां जे मेळटा डे टू डे तशेंच इको फ्रेंडली तरेन तेंच्यांनी जे भाशेन आकाश कंडील केल्ले आसा म्हाका दिसता तांकां हूंय ना हूंय क्रेडीट दिवपाची गरज आसा दॅट दे हॅव रियली शोन अँड शोकेस्ड वॉट वी आर सपोज टू बी नोन फॉर. And it fills our hearts, especially the people of Parra. पर्रीकाराच्या काळजांनी गर्व भरता की आमच्या गांवान मनोहर पर्रीकर भाईच्या गांवान इतलो व्हडलो फेस्टिवल द लार्जस्ट गॅदरींग ऑफ आकाश कंडील्स हे घडून आमी हाडटा म्हणून. सो म्हाका दिसता वन ऑफ दी फायनस्ट फेस्टिवल दिवाळे कडेन जो जाता अख्ख्या गोंयान सगळ्यान बेस्ट फेस्टिवल जाता फेस्टिवल ऑफ लायट्स पर्रा हांगासर. कॉंग्रेच्युलेशन्स अँड थँक्यू फॉर गिवींग दीस प्लॅटफॉर्म जे आमचे यंग जे आर्टिस्ट आसा तांच्या खातीर. अँड आयज दीस आसा दिवाळेचो सो म्हणजे दिवाळेचो टायम आसा आनी फेस्टिवल आसा सो म्हाका एक्चुली उमेद आशिल्ली पॉलिटिकल क्वेश्चन विचारपाचें कारण सद्या आमच्या बरोबर डॅनियल बाब आसा जो सद्या गोंयान जे रायझींग आनी आतांचे जे लिडर्स सद्या वयर सरता तातूंतलो म्हाका दिसता सगळ्यान बेस्ट चेहरो आसा बिकॉज आय हॅव सीन युअर कनेक्ट विथ द पीपल दी वे यू आर वर्किंग विथ दी पीपल. सो जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन ह्या फुडल्या येणाऱ्या वर्सान आनीक कितें खूब पळोवपाक मेळटलें आमकां. सी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द मोमेंट आमकां पर्राच्या लोकांनी निवडून हाडलेलो आसा. दे हॅव इलेक्टेड मी अँड माय पॅनल टुगेदर फॉर पार्रा पॅनल टू डू गूड वर्क फॉर द पीपल. आमी तेंच्या फुडल्यान आमचो मॅनिफेस्टो दवरलो. आमी तांकां सांगलें की आमी तेंच्या खातीर कितें करतले पळय ते. अँड वी आर वर्किंग टू मेक पार्रा अ मॉडल विलेज. My current aim is to make sure that we are a self-sustainable model village where other villages come and see what we are doing. They see our farming practices, they see how we are conserving nature, we are protecting the environment. आणि generation next खातीर आमी पर्यावरण तशेंच आमचो इकॉलॉजी आमचो एनवायरमेंट राखून दवरून तांकां दिवपा खातीर आमी कितें प्रयत्न करता. आनी अशे कल्चरल इव्हेंट्स तशेंच ट्रेडिशनल इव्हेंट्स लोकांच्या फुडल्यान हाडपाक आमच्या पर्राच्या लोकांच्या फुडल्यान न्हू गोंयभरच्या लोकांच्या फुडल्यान हाडून आमी तांकां एक मॉडल दाखोवंक सोदता. that these types of events and cultural functions, traditions have to take place in each and every village of Goa. दर एका गांवान म्हाका दिसता even at a small scale असले cultural events जावपाची गरज आसा. That is the only way how you can invoke the youth, you can impart traditional knowledge and you can make sure that the generation next gets these valuable cultures instilled in their hearts. हे सद्याक गोंयाक दॅट्स म्हणजे गोंयाक सद्या गरज आसा जाल्यार ह्या विचारांची गरज आसा. एंड थँक्यू डॅनियल बाब आमकां टायम दिलो म्हणून देव बरें करूं. एंड बेस्ट ऑफ लक. फुडल्या वर्सा आनी कितें तरी नवें पळोवपाक मेळपा जाय. थँक्यू.